दिवचल तालुक्यातल्या जनतेक तत्पर सेवा मेळचे खातीर उपजिल्हाधिकारी आणि मामलेदार या प्रशासकीय कार्यालयात फाव ते कर्मचारी आणि सुविधा उपलब्ध करून दितले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी स्पष्ट केला. नियोजित प्रशासकीय ब्लॉक प्रकल्पाची जाता तितल्या बेगीन बुनियाद घालतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले. सोमारा सांजे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिवचलच्या मामलेदार कार्यालयाक भेट दिवन मामलेदारा कडल्यान आढावो घेतलो. या वेळार आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्टी आणि प्रेमेंद्र शेट हजर आशिल्ले. आणि मामलेदार या तिन्ही ऑफिसरांनी आम्ही भेट दिली. म्हणजे बरोबर आमचे दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्टी, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, आता सध्या दोघे मामलेदार हजर आसात. ITआतलो रिव्ह्यू घेतलो, पॉलिटेक्निकातलो रिव्ह्यू घेतलो आणि येवन हांवें मामलेदार ऑफिसान आम्ही न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग फाटल्यान आम्ही बांदता. एक्झिस्टिंग फाटले ओल्ड पोलीस स्टेशन आसलें ते पूर्ण डेमॉलिश करून नवीन ब्लॉक अप्रॉक्सिमेटली 80 crores of rupees. The project actually ground plus 5 building. Okay, initially first it's ground plus 2, 3. ही बिल्डिंग कंप्लीट करपाक ताजोय फाउंडेशन स्टोन जाता तिके बेगीन घालतले. मामलेदार ऑफिसाचो रिव्ह्यू घेता आसतना तांचो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ तांच्या खातीर कितें आसा आनी पेंडिंग केसीस हाजो रिव्ह्यू घेतलो. ताका जाता तितक्या बेगीन HR कॉर्पोरेशनांतल्या जो सेक्युरिटी आसतले, हाऊसकीपिंग आसतले, बाकीचे ज्युनियर असिस्टंट अशे स्टाफ दिवपाचे ठरले. आणि कलेक्टरा कडेन हांव उलयलो. तेजेर विशेष करून तलाटी, सर्वेयर आणि शॉर्टेज 2 पोस्टाचे मामलेदार हे पोस्ट वेकंट आसात. पयल्यान पयली तांकां सर्वेयर आणि तलाटीची अर्जंट गरज आसा. ते पोस्ट तांकां भरपाक लायल्या. व्हेकलाची शॉर्टेज आसलेली, ती व्हेकलूय बी 2 व्हेकल तांकां एडिशनल दिवपाक लायल्या. बिचोले तालुक्यांतल्या लोकांक स्ट्रीमलायन तेचें काम बेगिनात बेगीन जावचें, तलाटी आसतलो किंवा मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर ह्या सगळ्या ऑफिसान तेचें कामां एक्सपर्टायट करपा खातीर तांकां कामाक लायल्या. थोड्यो केसीस लॉंग पेंडींग आसता तेजो रिव्ह्यू घेतला. मागीर त्यो मुनकार्यल आसतल्यो, टेनन्सी आसतल्यो किंवा बाकीच्यो सगळ्यो ह्यो एक्सपर्टायट करपाचें इन्स्ट्रक्शन दिला. म्हाका दिसता बिचोलेचें ऑफिस तशें पळोवंक वचत जाल्यार स्पिडी काम करपा खातीर सदोदीत तत्पर आसता. अजूनही बी खूप बऱ्या पद्धतीत लोकांक सर्वेक्षा आसा. जे दोगूय आमदार कंटिन्युअसली तेंच्या कडेन सदोदीत फॉलोअप करता, मॉनिटर करता आणि लोकांक ह्या ऑफिसांतल्यान बऱ्यो सर्विसीस दिवपाक आमी अजूनही बी रिफॉर्म्स जे कितें करपाक जाय पळय ते रिफॉर्म्स स्टेट लेवलाचेर हांवें डेप्युटी कलेक्टर आणि मामलेदार ह्या ऑफिसा खातीर घेतले. ऍडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रीमलायन करपा खातीर आज हांवें CS कडेन मिटींग घेतली. तितूनय बी म्हणजे विशेष करून मामलेदार ऑफिस हे तशें लोक कनेक्टेड डायरेक्टली ऑफिसीस आसता. ऑनलायन सर्विसीसाच्या बरोबर ऑफलायन सर्विसीस सुद्धा ऑनलायन दिल्यो काय ऑफलायन डायरेक्टली बंद जावच्यो अशें न्ही. हांगासर येता त्या लोकांक सुद्धा फॅसिलिटेट करपा खातीर आमचे ऑफिसीस ही तत्पर आसतली आणि ऑफिस लेवलाचो सगळो स्टाफ तांकां कॉपरेट करून त्यांची कामां करची हाच्या खातीर आमी सतत काम करतात. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत.